प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 13वो विसवू वोड 22 ते 30 पर्यंत. लूक चॅप्टर 13 वर्सेस 22 to 30. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. दर एका नोगरान आनी गांवांत वचून तो शिकोवन दीत जेरुसलेमाची वाट चलतालो. तेन्ना कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें, सायबा, सोडवून घेवंक पावतली ती थोडीच काय? ताणें तांकां अशी जाप दिली, ओशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरूंक जाता तशें वावरात. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, जायतीं जाणां भितर वचूंक सोदतलीं, पूण तांच्यान जावचें ना. घराच्या दोनयान भितर वचून एकदां दार धांपल्या उपरांत तुमी भायर रावन दारार मारून म्हणूंक लागतल्यात, दोनया आमकां दार उगड. आनी तो तुमकां अशें म्हणटलो, तुमी खंयची ती हांव नकळो. तेन्ना तुमी म्हणटल्यात, तुज्या मोरयान आमी जेवल्याव आनी पियेल्याव, आनी आमच्या रस्त्याचेर तुवें शिकोवन दिल्याय. आनी तो तुमकां सांगतलो, तुमी खंयची ती हांव नकळो. वायट करतल्यानो, सगळीं तुमी म्हजे थावन पयस सरात. तेन्ना अब्राहम, इसाक, जाकोब आनी समेस प्रवादी देवाच्या राज्यान आसलेले आनी तुमकां भायर उडयलेली पळोवन कशी म्हूण तुमी थंय रुदोन करून आनी दांत कोरकोरेवन आसतल्यात. उदेंती, ओस्तोमते, उत्तरे आनी दक्षिणे थावन लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यान जेवणाक बसतलो. आनी पळयात, आतां निमाणी आसा ती पयली जातली आनी पयली आसा ती निमाणी जातली. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत जेजू आयज आमकां कितें सांगता. तो म्हणटा, ओशीर दारवट्यान भितर सरात. ओशीर दानवटांतल्यान भितर सरात. कित्याक म्हणटा, आमी भाव भयणीनो ओशीर दारवट्यान कित्याक भितर सरोंक जाय? कित्याक जेजू बरोबर चलपाक, ओ जेजूच्या राज्यान भितर सरपाक, ओ जेजूचे शीस जावपाक, जेजूचे पाटलावदार जावपाक ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे आमच्यान चलोवंक जायना. वय आमी ह्या संवसारान आसाव, हो संवसार आमकां कितलें बरें दाखयता, पूण निमाणें कितें जाता? ओशीर दारवट्यांतल्यान आमी जेजू पाटल्यान धांवना जाल्यार ओ चलना जाल्यार आमचें एक दीस निसंतन जातलें. आनी हेंच जें जेजू आयज आमकां शिकयता. तो म्हणटा जेन्ना एक दीस आमी ताजे फुडें आसतले, सगळ्यांची जोडटी जातली. आनी भाव भयणीनो, त्या दिसा आमी जेन्ना जेजूच्या फुड्यान आसतले, आमी कितें आयकूंक सोदतले? की आमी बरें काम केलां, खरें आमी ताजे शीस जाल्या, खरें आमी ताजे पाटलावदार जाल्या, और आमी म्हणटले की जेजू आमी कांयच बरें करूंक ना. आमी जेजून आयज कितें आमकां सांगता? तो म्हणटा, खूब लोक ताका कितें म्हणटलो? दोनया आमकां दार उगड. आनी तो आमकां कितें म्हणटलो? तुमी खंयची ती हांव नकळो. भाव भयणीनो, आमी इगोर्जेन गेल्यार, मागणें केल्यार, तेर्स केल्यार, सगळें देवस्थान केलें जाल्यार, बरीं कामां केल्यार जाल्यार, आनी तरी जेजू आमकां म्हणीत जाल्यार हांव तुमकां वळखना. तुमी खंयची ती हांव नकळो. भाव भयणीनो, ह्या वेळार कितें जातलें काय? आनी आमकां चान्स मेवतलो काय? आमच्यान त्या वेळार आमचें देवाचें बोगसणें मागूंक जातलें काय? आमच्यान त्या वेळार आमचें जिवीत बदलूंक जातलें काय? ना भाव भयणीनो, तेन्ना खूब उशीर जातलो. कित्याक आतां जेन्ना वेळ आसा आमकां, आतां जेन्ना आमकां आमच्या जिवितान आमकां जीव आहा आमच्या कुडीन, तेन्नाच की आमच्यान खरे भाशेन जेजूचे पाटलादार जावंक जाय. आमच्या मनाची नोडसणी करूंक जाता. जेजूक आमचो स्वामी, देव आनी सर्वंडार म्हूण मानूंक जाता. पूण जेन्ना आमी ह्या संवसारांत येतकूच आनी जेजूक वळखना जाल्यार, आमी आमचेंच केलां ह्या संवसारांत जाल्यार, आमी केन्नाच जेजू बरोबर सासणाचें सूख भोगूंक पावचें ना. आयज भाव भयणीनो, जें आमी आयकता, एक जेजू आमकां एक वॉर्निंग दिता, म्हणजे आमकां तो एक शिटकावणी दिता. तो म्हणटा आमकां,
तुम्ही खरेंच म्हजे पाटलावदार जाल्यार, तुम्ही खरेंच म्हज्या उतरा प्रमाणे चलतात जाल्यार एक दीस तुम्ही आयकतल्यात, यात म्हज्या राज्यान भितर सरात आनी जें हांवें तुमकां सगळें धादोसपण तयार केलां तें तुमी भोगूंक तयार जायात. पूण भाव भयणीनो, जो कोण उशीर दरवंत्यांतल्यान चलना, भाव भयणीनो, तांचें केन्नाच तारण जावचें ना. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारांत आसा, आमी पळयता कितलो लोक देवाक पयलो धरिनासतना सगळें दुसरें धरलां. ताणें आपल्या कामाचेर आपली चत्राय दवरल्या, पयशांचेर, दुडवांचेर, तांच्या फामिलीचेर, तांच्या घरांचेर सगल्यो वस्तू देवा पयली येतात. आनी आमी पळयता की देवाक आमकां टायम मेळत जाल्यार आमी देवा कडेन वेता, आमी देवाची तुस्त कोत्ता. पूण भाव भयणीनो, खरें म्हणल्यार देव आमच्या जिवितांत पयलो येत जाल्यार, जेजू पयलो येत जाल्यार, जेजूचें उतर आमच्या जिवितांत पयलें येत जाल्यार, तेन्नाच की आमकां कसलीच भिरांत ना. कित्याक आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता. आमी जे भाशेन जेजून आयज सांगलां आमकां, अशीर दरवंट्यांतल्यान भितर सरात, आमी ते अशीर दरवंट्यांतल्यान चलता आनी एक दीस आमचें बरें जावपाचें आहा म्हणून आमकां विस्वास आसा. कित्याक देव आपल्या उतराक सदांच विश्वासी. आनी भाव भयणीनो, जें लोक म्हणटलो त्या दिसा, दोनया आमकां दार उगड, आनी तो कितें म्हणटलो, तुमी खंयची ती हांव नोकलो, तुमी खंयची ती हांव नोकलो. आनी ही उतरां आमी केन्नाच आयकुपाची न्हय. आमकां केन्नाच नाका ही जेजून म्हणली आमकां की तुमी खंयची ती हांव नोकलो. पूण ताका आयज तर आमी आमच्या मनाची नडसरणी करूया. आयज आमी देवा कडेन वचून बोगसणें मागुया. आयज तर आमी त्या अशीर दरवंट्यांतल्यान भितर सरपाक आनी जेजूचे पाटलादार जावपाक आयज तर आमी थाराव घेवया आनी ह्या उतराक, ताच्या उतरा प्रमाणे चलपाक आमचें जिवीत बदलून खरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक, एक जैतिवंत जिवीत, एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक आयज तर आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फामिलीक हांव